हाका एक वर्स पुराय जाता आणि ते एक वर्स पुराय जाताच्या निमित्तात त्या कार्यक्रमांक आमी सगळे जाण हांगासर आसात. आमच्या मदीं सेक्रेटरी एड्युकेशन बा प्रसाद लोलयेकर आणि खासा करून हांगासर ह्या कार्यक्रमांक हजर आसात प्रोफेसर रंजना अरोरा मॅडम फ्रॉम NCERT. वेलकम मॅडम. मेघना शिरगांवकर, भूषण सावयकर, घाडी जिंगडे आणि रेस्ट ऑल द SCERTचेर आशिल्ले सगळे पॅनलिस्ट मेंबर्स आणि पुराय SCERT फॅमिली. हांव मुद्दामून फॅमिली कित्याक म्हणटा कारण अनलेस एंड अंटील इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट ओनली द ड्रायव्हर हू रन्स द ट्रेन या हू रन्स द व्हेकल. सगळ्यांचो सपोर्ट असल्या शिवाय इट इज नॉट पॉसिबल. तांचें तर म्हणणें आशिल्लें की सगळ्यांचें फेलिसिटेशन हांवेनूच करचें म्हणून, बट म्हाका खूब बेगीन वचपाक जाय म्हणून थोड्याच जाणांचें फेलिसिटेशन म्हजे हस्ते केलां. बट बाकीच्यांचेय बी ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन्स फुडल्या एका वर्सा खातीर SCERT इम्प्लिमेंट करता आसतना आमकां जालां त्या सगळ्यांचें फेलिसिटेशन हांव पयल्याच पयलीं पुराय एंटायर टीम हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू ऑल ऑफ यू. It is not only for the completing 1 year, but it is a successful completion of the 1 year. 1 year complete जावप आणि सक्सेसफुली 1 year completion करप हे खूब महत्वाचें आसा. NEP इम्प्लिमेंटेशनचो जेन्ना विशय आयलो तेन्ना बऱ्याच जाणांक दिसलें की इतकी घाई कित्याक. आमी ताका म्हटलें की आमी जर आतां घाई करिना आसत जाल्यार आमकां बस मिस जातली. आनी ताकाच लागून फ्रॉम द डे वन वी हॅव स्टार्टेड म्हणजे वॉट एवर द म्हाका खूब जाण म्हणजे इन एसेंब्ली सेशन्स ऑल्सो आनी आउट ऑफ द एसेंब्ली सेशन्स की तुमी खूब घाई करता, तुमी चुकतले, हे खुबशे जाणांचें म्हणणें आशिल्लें. बट हीच टीम ज्यांच्यांनी एट अ ब्लॉक लेवलाचेर वचून म्हणजे NEP इम्प्लिमेंटेशनचो इम्पॉर्टन्स समजून सांगलो. NEP ते लागपी सिलेबस रेडी केलो. NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग मॉड्युल्स तयार केले आनी NEP खातीर लागपी ट्रेनिंग प्रॅक्टिकली ग्रावंड लेवलाचेर वचून दिली. ताज्याच खातीर आमकां इट इज अ पॉसिबल जालें. आनी म्हणून आज ऑल इंडिया लेवलाचेर NEP इम्प्लिमेंटेशनाच्या बाबतींत सगळ्यात जर कोण फुडें आसत जाल्यार ते गोंय स्टेट फुडें आसा. प्राउडली आमी सगळे जाण म्हणजे जेन्ना जेन्ना हांव पळयता की एट द नॅशनल लेवल 3-4 टायम्स हांवें पर्सनली मिटिंग्स जेन्ना विच इज चेअर बाय आवर एड्युकेशन मिनिस्टर बाब धर्मेंद्र प्रधान हांच्यांनी चेअर करतात, दे आर ऑलवेज म्हणजे दे हॅव कॉंग्रेच्युलेटेड फॉर द गोवा स्टेट. इट इज सक्सेसफुली इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द NEP. नो डावट तांच्यांनी आमचे NEP इम्प्लिमेंटेशन्स अजुनूय बी बाकीच्या स्टेटीक फॉलो करपाक लायले. हे आमच्या खातीर प्राऊड मोमेंट आसा की ह्याच पद्दतीन तुमी फॉलो करचे. बींग अ स्मॉल स्टेट हे आमच्या खातीर पॉसिबल जालें अशें न्ही. स्मॉल स्टेट नॉर्थ इस्टानूय आसा म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता की बारीक स्टेट तुमी इजिली करूं शकतले, बट ना. NEP म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॉर्थ इस्टांत आशिल्ल्यो ते बारीक स्टेटी आशिल्ल्यो, बट हो तसो टफ टास्क आशिल्लो. म्हणजे आमी म्हणटा तशें रुटीन 40 वर्सांचो एड्युकेशन क्षेत्रांतलो प्रवास हो क्रॅक करून भितर वचप आनी आमी ताका म्हणटा की वेन इट इज एन गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड आनी अलॉंग विथ द प्रायवेट इन्स्टिट्यूट हे इम्प्लिमेंट करप तशें सोंपें नाशिल्लें. बट हे करता आसतना हांवें बद्दल जें सांगलें इट इज एन कमिटी हू इज सक्सेसफुली हेडेड बाय नॉट हेडेड बाय मी बट इट इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी एड्युकेशन. ऑल द इन्स्टिट्यूट हांकां बरोबर घेवन हाजे सिलेबस तयार केलें. म्हणजे ताजेरूय बी तांच्यांनी खूब जाणांनी टिकाय केली, हांव ना म्हणना, बट ताजेरूय एक स्टेप मात करून तांकां समजून सांगलें आनी कंप्लिटली इम्प्लिमेंट केलें. हें खरोखरूच म्हणजे ताकाच लागून आमकां हें सगळें करप पॉसिबल जालें. हांवें सगळें पळयता आसतना इट इज अ विजन वीच इज पयले फावटी हें विजन ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पळयलें. 40 वर्सांच्या उपरांत ह्या देशाची एड्युकेशन पॉलिसी बदलता आसतना आमी जाका म्हणटा की फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो आनी त्या भारत देशांतले यूथ कशे आसचे आनी त्याच्या खातीर शिक्षण पद्दती कशी आसची आनी ही शिक्षण पद्दती कशी आसची ती जर ठरयतली आसत जाल्यार ती आमच्या NEPंतल्यानूच ठरतली. आनी म्हणून आमी जेन्ना म्हणटा की इनोवेशन रिसर्च स्किलिंग हाजेर जर फोकस करतले आसत जाल्यार हो फोकस करतले आसत जाल्यार तो एड्युकेशनांतल्यान करपाक जाय आनी इट शूड बी बिगन फ्रॉम द प्रायमरी लेवल हांगासल्यान बिगीन जावपाची गरज आशिल्ली. आनी ताची सुरवात तरी गोंयांत खूब बऱ्या पद्दतीन जाला. ताका सगळ्या जाणांनी हांव आतां म्हणटलो नो डावट
म्हणजे गव्हर्मेंट प्रायवेट एडेड ह्या सगळ्या जाणांनी खूब बऱ्या पद्धतीचो सपोर्टूय केला आनी आमी ह्या विशयाचेर फुडें वचपाक लागलेले आसा. हांव फुडें वता आसतना एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो की ज्यो हांवें पळयल्यो आनी हांव जेन्ना स्कुलांनी वता तेन्ना मोस्ट ऑफ द टायम हांव इंटरेक्ट करता टिचरां कडेन करता, PTA कडेन करता, हांव स्कुलांतल्या भुरग्यां कडेन करता. आनी फाटल्या 3-4 वर्सांनी हांव जेन्ना गेलो तेन्ना टिचराचो फर्स्ट टायम म्हणजे रिएक्शन्स कितें आसता की प्रायमरी आनी सेकंडरी लेवलाचेर आमकां म्हणजे न्यू सिलेबस किंवा नवीन शिकोवपाची जी पद्दत आसा इट इज एन व्हेरी मच इंटरेक्टीव, इट इज नॉट अ वन वे. भुरग्यांकूय आवडपाक लागल्या, भुरगीं इनवॉल्व जावपाक लागल्या आनी दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. आनी हेजें उदाहरण म्हणून जर आसत जाल्यार हांव म्हापसा हांव स्कुलान गेलो, अनिल सामंत सर आसा ते आशिल्ले म्हज्या बरोबर ते इनॉग्रेट करपाक. म्हणजे NEPचो मॉडल तांच्यांनी प्री प्रायमरी लेवलाचेर वीच इज स्कूल सर गणेश विद्यालय गणेश विद्या मंदिर म्हणजे NEPचो मॉडल जाका आमी पंचकोशात्मक शिक्षण जें म्हणटा आनी पंच ज्ञानेंद्रिय वर्धन हाजें कशें जावपाक शकता आसत जाल्यार तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन तो रोल मॉडल तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केला. हांवें तेन्नाच म्हटलेलें की प्रत्येक मॅनेजमेंट प्रत्येक टिचरान केन्ना तरी वचून तो पळोवचो. म्हणजे जाका आमी म्हणटा आयकल्या उपरांत परत स्पर्श केल्या उपरांत टेस्ट घेतल्या उपरांत प्ले केल्या उपरांत सगळ्यो गजाली ह्यो थंयसल्यान म्हणजे जाका आमी म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय आनी विथ पंच महाभूत हाजो जर अनुभव घेतलो आसत जाल्यार त्याच पद्दतीन घेवपाक जाय. आनी जर तो भुरग्यांनी ह्या एजीचेर घेतलो ना, प्री प्रायमरी लेवलाचेर जर घेतलो ना जाल्यार इन फ्युचर तांकां ताचो स्पर्शय कळचो ना आनी ताका तेजी अनुभूती येवची ना. आनी त्या खातीर तो घेवप हें चड गरजेचें आशिल्लें. आनी दॅट वील बी द मॉडल. तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीचो मॉडल रेडी केल्लो. हांवें तेन्ना म्हणजे अजुनूय सांगता तेंच्यांनी जर पळोवंक ना आसत जाल्यार तो वन टायम पळोवचो प्रॅक्टिकली वचून आनी तातूंतल्यान तशाच पद्दतीचो मॉडल बाकीचे कडेन डेवलप करचो. म्हाका दिसता ताचो खूब बरो यूज आमकां जावपाक शकता. आमी SCRTच्या मार्फत आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या मार्फत वॉट एवर द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड एंड वॉट एवर द पॉसिबल फ्रॉम द गव्हर्मेंट आमी म्हणजे इट इज फ्रॉम द नॉट ओन्ली द बुक्स आनी सिलेबस तर वॉट एवर द पॉसिबल आमी पळयता तितको सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा SCRT इज ऑलवेज प्रोवायडेड इन बोथ गव्हर्मेंट आनी एडेड स्कूल. henceforth also whatever the support is required from the government for the implementation of NEP. हांवें तर म्हटलां की नवीन टिचर्स जे आमकां अजुनूय दिवपाक जाय प्री प्रायमरी लेवलाचेर तांकां फंड्स करपाक जाय ताजोय विचार सरकार करता. कारण इट इज नॉट दॅट ओन्ली आमी टिचींग तांकां ट्रेनींग दिवन गेले न्ही. ताजो ऑलरेडी म्हणजे प्रसाद आनी मेघना ह्या दोगांयनी ताजो पुराय बजेट आनी बाकीचो रेडी करून गव्हर्मेंटाच्या फुडें दवरला. विदीन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम वील डू दॅट ऑल्सो सो दॅट आनिकूय बी खूब स्पिडीत आमकां फुडें वचपा खातीर म्हाका दिसता खूब बरें जातलें. हांव हाजेर सांगता आसतना म्हणजे ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना बट एक बरें दिसता की इट इज एन एंटायर टीम जे केल्लें काम आत्तां आमकां दिसपाक लागलां. इन फ्युचर अदर स्टेट्स वील कम टू सी अवर वर्क इन गोंयान येतले. हांव खात्रीनिशी सांगपाक शकता की NEP मॉडल इम्प्लिमेंट कसो करप हें पळोवपा खातीर म्हणजे एड्युकेशन मिनिस्ट्रीज इन फ्युचर गोंयांत धाडटले की तुमी वचून एकदां पळयात हाव वी हॅव इम्प्लिमेंटेड इन द स्टेट. आनी ताची पुराय क्रेडीट हांगा बशिल्ल्या सगळ्या टिमीक वता. तुमच्या सगळ्यांचें हांव परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता ताज्याच खातीर. आनी सातत्यात हांव सांगता आसतना सांगता की ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न पळयता. बट गोंयांत आमी गोवा विकसीत गोवा 2037 हें स्वप्न पळयता. आनी तें करता आसतना आमी 10 वर्सां जर बेगीन गोंय विकसीत करतले आसत जाल्यार नो डावट इन इंडस्ट्रियलायजेशन्स आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या सॅक्टरांत आसतले बट मेन फोकस शूड बी ऑन द एड्युकेशन सॅक्टर. आनी तो एड्युकेशन सॅक्टरांत जर फोकस केलो जर आमी आनी तो सुरवातीच्यान जर केलो आसत जाल्यार खूब मोठो बदल जावपाक शकता. आमी जे विकसीत गोवा 2037 हें जें स्वप्न पळयता तें साकारी करूं शकता. बट तें करपा खातीर म्हणजे तुमी सर हांगासर बशिल्ले सगळे आनी एड्युकेशन सॅक्टरांतले सगळे कॅप्टन्स हेच ते पॉसिबल करपाक शकता. म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा की ह्या सॅक्टरांत काम करता आसतना सगळ्या जाणांनी एक विजन पळोवन की हय आमकां फुडल्या 25 वर्सांचे आमचे स्टुडंट्स कशे जाय, फुडल्या 25 वर्सांचे आमचे भुरगे खंय गेल्ले जाय
आत्तां हांव जस्ट बसला आसतना प्रसादा कडेन उलयतालो की रुटीन एड्युकेशन सिस्टम आर्ट सायन्स कॉमर्स जे रुटीनली पयलीं शिकताले ती बदलून आतां खंय तरी आमी सुरवात केल्या बट तेजो अजून चड अवेरनेस भुरगे टिचर्स हांच्यांनी प्रमोट करप गरजेचें आसा मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम किंवा डिफरंट सब्जेक्ट्स किंवा वॉट द इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड आयच्या इंडस्ट्रीक कितें गरज आसा आनी ते इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट जर आमी फुलफील करपाक शकले आसत जाल्यार जे आमी म्हणटा की ग्रॅज्युएट पास आवट जाल्या उपरांत भुरगे जे घरात कडेन बसून आसात ते उरपाक नाका म्हणून हो बदल आमकां एट हायर एड्युकेशन लेवलाचेरूय करपाची गरज आसा ताजी सुरवात आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स आनी सेक्रेटरी एड्युकेशन्स हांच्यांनी केल्या आनी थोड्या दिसांनी ताजेय बी रिजल्ट्स जो आसा येता ते फुडल्या 3-4 वर्सां भितर आमकां तेजोय रिजल्ट्स दिसपाक येतलो म्हणून फ्रॉम बेजीक प्री प्रायमरी लेवल टू दॅट हायर एड्युकेशन लेवल हे बदल जेन्ना आमकां दिसतले तेन्ना खऱ्या अर्थात आमी पळयता की गोंयांतले अनएम्प्लॉयमेंट जो आसा होच कमी जातलो अनएम्प्लॉयमेंट आमकां दिसचो ना हांगासर ताका लागून आमचें सरकार काम करता जेन्ना हांव स्किलींग रिस्किलींग अपस्किलिंगाचेर हांव जेन्ना परत परत उलयतालो की तुमी जर पळयशे आसात जाल्यार टुरिजम सॅक्टर आनी हॉस्पिटॅलिटी सॅक्टर ह्या सॅक्टरांतलो आत्ताचो जर इंडियांतलो रेट पळयत जाल्यार द हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट खंयसर जाले आसत आनी हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट जर गेन खंय जाले आसत जाल्यार ते गोंयांत जाले हांव प्रावडली सांगता आनी दीस इज अ नॅशनल लेवल सर्वे हो दिसून आयला पण हे कित्याक जालें तर आमी मायंडसेट बदलपाक शकले हांव सातत्यान म्हणटा जो पर्यंत आमी मायंडसेट भुरग्यांचो बदलिना तो पर्यंत हें पॉसिबल जावचें ना जो आमी मायंडसेट बदललो म्हणून आज टुरिजम लायनींतल्यान कितलेशेच भुरगे जे आसा हे एम्प्लॉय जावपाक लागलेले आसा तो मायंडसेट बदलप हाची गरज आसा म्हणजे गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटीज ना अश्यो ना जाल्यार सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज आर देर पण आमचे एड्युकेशन आनी इंडस्ट्रीज हाज्या मदीं कॉलॅबरेशन आसप हें गरजेचें आसा आनी हो जर आमी गॅप फील केलो जर आसत आनी हे जर आमकां पॉसिबल जालें आसत जाल्यार सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसात त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमचे भुरगे घेवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी ताकाच लागून एड्युकेशन सॅक्टरांतल्या सगळ्या जाणांनी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी जर हें काम केलें आसत जाल्यारूच तें पॉसिबल जातलें म्हणून आयच्या ह्या GSCRT हाज्या 1 वर्साच्या पुराय जाल्ल्याच्या निमित्तान हांवें जेंचे सगळ्यांचें फेलिसिटेशन केलें त्या सगळ्यांक परत एकदां अभिनंदन करता बट एक नक्कीच आसा की फुडल्या वर्साचें आमी विजन दवरता आसतना हाज्याय पेक्षा मोठें विजन दवरून आमी फुडें वयचें आनी फुडले फावटी जेन्ना आमी आनी 1 वर्स कंप्लीट करतले आसत तेन्ना आमी लक्षांत घेवचें की लास्ट इयरचो आमचो टार्गेट कितें आशिल्लो आनी ताज्याय फुडलो टार्गेट आमी ह्या वर्साक अचीव करपाक शकले हे पॉसिबल जातलें हांव परत तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं